वर्साचो सादो खाण 17वो आयतार. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचो. अध्याय 4 ओवी 42 ते 44. त्या दिसांनी बाल शालिशांतान कोण एकलो मनीस प्रथम फळाचे उंडे, जोवाच्यो 20 भाकऱ्यो आनी गोट्या सयत होरवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. एलिजेवान म्हणलें, ते लोकांक खावंक दी. पूण त्याच्या सेवकान परतिपाल केलो, 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटून दिवं? ताणें आनीक एक फावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी. कित्याक सोरेस्पर अशें सांगता, तुमी खातलीं आनी आजून उरतले. ताणें तांकां वाडलें आनी खावन जातोच सर्वेस्परान सांगलेल्या प्रमाणे आजून उरले. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जबाब: तुजो सोडोळ हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. भाग्योन पावलून इफेसकारांक बरयलेल्या चिटी वेले वाचप. त्या पासत हांव सोम्याच्या एकवटान आतां बंदखणीन पडलेलो तुमचे लागीं प्रार्थून मागता. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसले तुमचे जिवीत जावं दी. सदांच खालती जायात, दुलोभ आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात. देवाच्या आत्म्यान तुमचे मदें एकवट रचून हाडला. तर आतां तुमकां एकठांय दवरता ती शांती सांबाळूंक जाता तितले करात. तुमी सगळीं एकूच कूड घडतात. सगळ्यांक एकूच पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. तशेंच तुमच्या आपोवण्यांक एकूच भरवासो आसा. आमचो स्वामी एकलोच, एकूच आमचो भावार्थ, एक आमचे पवित्र स्नान. देवूय एकलोच, सक्ता सर्वांचेर अधिकार चलयता तो. सोगता सगळ्यां उदेशी आपले काम करीत आसा तो. आनी सोगता सर्वां सवे ठिकाण करून आसा तो आम्हा सोमेस्तांचो बाप. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 6 ओळी 1 ते 15. जेजू गलिलायाच्या व तिबेरियासाच्या दोर्याचे पोलतोडी केलो आनी लोकांची उरपोस ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडेवंता खातीर ताणें केल्ल्यो खुणा तांणी देखलोल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा संगाती थंय बसलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलेली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोज आपणाशी येता ती पळयोवन ताणें फिलिपाक म्हटलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जायत? ताची परिक्षा करून ताणें अशें म्हटलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकेकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 600 रुपयाचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान आंद्रे, सिमाओ पेद्रूच्या भावान ताका म्हटलें, हांगासर कोणे एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासऱ्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हटलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसले म्हूण तोच लोक बसलो. दादले सुमार 5000 आसले.
तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वाटले. तेच परी मासुळ्योय वाटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ते दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हटलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हये. देखून तांचें खावन जातूच जवळच्या 5 उंड्याचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पाटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांन पळयली तेन्ना ताणें म्हटलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावाविरेंत होच तो. ते येवन आपणाक बळान व्हरून आनी पाशाय करूंक सोदताले म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कोट सरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसा आमी शुभ वर्तमान आयकता. जेजू 5,000 वयर लोकांक जेवण दिता आनी अशें अजाप करता. आनी अजाप घडोवंक कारणीभूत म्हटल्यार एक धाकटुलो भुरगो जाचे लागीं 5 उंडे आनी 2 मासुळ्यो आसल्यो. आनी हें आपणाक हाडलेलें जेवण तो जेजूक दिता. आनी ह्या उंड्या वरवीं आनी मासये वरवीं जेजू 5,000 वयर लोकांची भूक भागयता. जें कितें आमचे लागीं आसा तें चड उणें, पूण जें आमी जेजूच्या हातान घालता तें वाडटा. ह्या भुरग्यान आपलें जेवण, आपले उंडे आनी मासयो जेजूच्या हातान घातल्यो आनी हेच उंडे आनी मासयो 5,000 वयर लोकांक पावल्यो. हांगासर हो भुरगो एक हिरो कसो जाता हें अजाप करूंक. आनी जेजू दयाळ जेजू, मोगाळ जेजू लोकांची भूक भागोवन तांकां दादोशी करता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या समाजान आमकां ह्या भुरग्या भाशेन दयाळ मोगाळ जावंक, आमचे लागीं आसा तें जेजूच्या हातान घालूंक आमकां आयचे शुभ वर्तमान उलो मारता. जेजू भाशेन दुसऱ्यांची भूक भागोवंक आमकां आयचे शुभ वर्तमान उलो मारता. तर आमचे लागीं जें कितें उणें आसा तें आमी जेजूच्या हातान घातल्यार तें वाडटलें ह्याच भावार्थान. आमचो वेळ, आमचो दुडू, आमची गिरेस्तकाय आनी जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी जेजूच्या हातान घालूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमेन.